केंद्र सरकार आणि कर्नाटक सरकारान एकठांय येवन केल्ल्या षडयंत्राक लागूनच कर्नाटकार फायर केल्ले डीपीआर 15 दिसां भितर सरकारान मान्य केले आणि गोंयाक विश्वासान घेवच्या बदला कडेक दवरले असो आरोप आम आदमी पक्षाचे अध्यक्ष अमित पालेकर हांणी केला. ज्या प्रमाण श्रीपाद नायकान म्हादय प्रश्न सुटावो केलो ना जाल्यार खासदारकी सोडपाचें म्हटलां तेच प्रमाण आतां मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान लेगीत केंद्र सरकाराक ह्या विशीं शिटकावणी दिवपाची गरज आसा अशें ताणें म्हटलां. 2018 matter is before the Supreme Court. Matter is before Supreme Court in various forms. जेन्ना गोंयचे लॉयर डिफेंड करताले, इफ आय एम नॉट मिस्टेकन एडवोकेट जनरल दॅट पॉइंट ऑफ टायम आत्माराम नाडकर्णी and his team was defending. Then the lawyers were changed, Delhi lawyers came, there were issues. Then they gave concession. Concession accept केल्या उपरांत सुप्रीम कोर्टान सांगलें की इतले MLD water should be allowed to be diverted. Now that has happened long back. Now that is not under challenge. Ultimately the order जी आज जाल्या जी 2 दिसां पयलीं जाल्या, इमॅजिन कर नोव्हेंबरान ती ते प्रोड्यूस करता रिपोर्ट डीपीआर आणि 15 दिसांनी अप्रूव्ह जाता. नाव एक्टिव्ह कनायवन्स ऑफ सेंट्रल गव्हर्नमेंट असल्याशिवाय हे जावंकूच शकना. एक्टिव्ह कनायवन्स ऑफ कर्नाटका गव्हर्नमेंट अँड सेंट्रल गव्हर्नमेंट विच हॅज साइडलाइन गोवा. आज जेन्ना डीपीआर अप्रूव्ह जाता तेन्ना इट इज क्लियर कट दॅट द सेंट्रल गव्हर्नमेंट थिंक्स फिट की हे उदक थंय डायवर्ट जावपाक जाय. इट हॅज टू बी प्लेस बिफोर सुप्रीम कोर्ट ओनली बिकॉज सुप्रीम कोर्टान मॅटर पेंडिंग आसा. Or rulings will come where the water will be allowed to be diverted. All the authorities concerned have said it is fine. So where is the chance? Kal Chief Minister सांगता की Forest Act under they cannot do this. Forest Act आज आयला. Forest Act has been existing since 1972. What has happened? काल हे जे चलला जे काम कर्नाटका गव्हर्नमेंटान केला ते सगळं सुप्रीम कोर्टा समोर आसा. आता म्हणटा तुम्ही कमिटी बसोवपाक जाय. सिंपल थिंग एज द MP आणि आमचो मिनिस्टर जो आसा श्रीपाद भाऊ, इफ ही हॅज सेड ही विल रिजाइन, दम आसा जाल्यार सीएमान सांगपाक जाय की आपूण रिजाइन जातलो, हे जायना जाल्यार